सांखळे आंबेगाळ पाळीन शेतकी खात्यामार्फत हायब्रीड हळद किल्लोवन काडपाचो प्रयोग यशस्वी जालो। आंबेगाळ पाळीन तरुण काणेकार हो शेतान नवे नवे प्रयोग करता। तांणी ह्या फावट जून म्हयन्यात शेतकी खात्याच्या जोडपालवान हायब्रीड हळदीचो प्रयोग करून शेती केल्ली। ह्या पिकाची तांणी कापणी केली। ह्या वेळार दिवचल शेतकी खात्याची मुखेली निलिमा गावस हांच्या मार्गदर्शना खाला तांणी हेर गावांतल्या लोकांक हायब्रीड हळदीची लागवड करपाक मार्गदर्शन केले आनी ताची लागवड करपाचे आवाहन केले। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। तेन्ना आमकां तेंच्यांनी हळद दिल्ली 1-1 किलो ती आमची बरी जाल्या, खाय पुरती जातली। आतां आमकां विकती आनी हाडपाक नाका, आमच्या पुरती जाल्या खाय पुरती, अंदूचे फुडें मागीर चड जातली। म्हजें नांव उदय काणेकार, आंबेशी पाळी हांगा रावता आनी आमचें हें भावाचेंच चुलत भावाचें आनी भरपूर जागो आसा। आनी आतां कितें आसा की एग्रीकल्चर करपाक गव्हर्मेंट आयचो जो गव्हर्मेंट आसा तो खूब सपोर्टीव आसा आनी एग्रीकल्चरान भाग घ्या, एग्रीकल्चराचें उत्पन्न करा, चड करून ऑर्गेनीक उत्पन्न काडा अशें तेंचें सांगप आसा। आनी ते बाबतीन ते पयलीं पासून म्हणजे लागवड करपा पासून कशी लागवड करप आनी तेका कितें कितें जें लागता वखद म्हणा किंवा जर कितें जालें जाल्यार आनी मागीर तेका सारें त्यातल्या त्यात म्हणजे ऑर्गेनीक सारें करून कशें तयार करप हेजेरूय ते आमकां मार्गदर्शन करता आनी तें सारें कशें घालप अशें करून बऱ्यांतलें बरें उत्पन्न आनी तें ऑर्गेनीक। आज आमकां सगळ्यांक ऑर्गेनीक पिकाची किंवा कसल्याय उत्पन्नाची गरज आसा हेल्था खातीर आनी त्या खातीर हो प्रोग्राम जो आसा आमचो गव्हर्मेंट झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सगळे बाबतीन सपोर्ट करता आनी जाय तें म्हणजे मार्गदर्शन करता आनी हें बी दिता म्हणजे चड करून म्हणजे सबसिडी दिता म्हणजे खंयच लुकसाण जायना। आमी ऑर्गेनीक पद्दतीन पयलींच्यान हळद लायताले बारीक प्रमाणान, पण जेन्ना आमी फुडें विचार केलो तेन्ना आमी झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस सांखळे हांगा कॉन्टॅक्ट केलो। तेंच्यांनी आमकां स्टार्टिंगच्यान सपोर्ट दिलो आनी हे फार्म स्कूलूय हांगा ऑर्गनायज केलें। 4 सेशनां घेतली, एवरी स्टेजीर तेंच्यांनी हँड होल्डिंग असो सपोर्ट आमकां दिल्लो आसा। सुरवातीक कशें प्रिपेर करप जमीन कशी लावप जावं बी कशें चूज करप, थंयच्यान मागीर लावपाचें, मागीर किटनाशक तेंचेर म्हणजे जिवामृत प्रिपेर कशें करपाचें, ते स्प्रे कशें करपाचें, एवरी स्टेजीर तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केल्लो आसा। आनी आतां जेन्ना पीक ऑलमोस्ट रेडी आसा ह्या स्टेजीरूय तेंच्यांनी 4th सेशन हांगा घेतलेलें आसा आनी हाच्या फुडें आतां आमचें हार्वेस्टींग जातलें। सो सगळो सपोर्ट आमकां एग्रीकल्चर ऑफिसांतल्यान एवरी स्टेजीर मेळ्ळो आसा आनी त्याच प्रमाणे आतां आमी जशी लायताली तेच्या पेक्षा चड हळद आतां लावपाचो आमचो फुडलोय विचार आसा आनी ह्याय वर्सा आमी वाडयल्ली आसा हायब्रीड पद्दतीन। आनी एक मुद्दम सांगपाक सोदता, आमचे सद्या जे स्वयंपूर्ण गोंय आनी आत्मनिर्भर भारत हे इनिशिएटीव आसा हातून जस्ट थियोरिटिकल ना बट प्रॅक्टिकली एवरी म्हणजे जे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा ते फिल्डार येवन आमच्या सारक्या युथांक जे कोण खरेंच इंट्रस्टेड आसा जावं इंट्रस्टेड जरी ना जाल्यार तांकां मोटिवेट करून तांकां इन्फॉर्मेशन दिवन खरेंच कशी शेती बऱ्या पद्दतीन करपाक शकता आनी ताजें कशें हार्वेस्ट करपाक शकता आनी ताका मार्केटान कितलो डिमांड आसा हे सगळें एग्रीकल्चर ऑफिस खरेंच सिरियसली घेवन खरेंच युथांक मोटिवेट करता, शिकयता आनी जाय तितलो हँड होल्डिंग सपोर्ट दिता। इवन आमच्या हांगा जेन्ना एक रोग जालो आमी तांकां सांगलें, इन्फॉर्म केलें, तेन्ना वेरी नेक्स्ट डे तेंच्यांनी येवन तो रोगाचेर कितें सोल्युशन आसा तें करून आमचो आतां रोगमुक्त जाल्ली आसा ही हळद। आमी हांगा एक 1000 स्क्वेअर मिटर असो हळद लायलेली मिस्टर काणेकार ह्याच्या प्लॉटाचेर। तेंचे कृषी कार्ड आसा आनी कृषी कार्डार तांकां सांगलें आमी की तुमी हळद लाया, आमी तुमकां सबसिडी दिता आनी कशें हांगा डेमॉन्स्ट्रेशन म्हणजे कशें तुमी रोयता कशें दाखोवपाचें तें सांगलें। आमी एक फार्म स्कुला अंडर म्हणजे आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट हेच्या अंडर आमी फार्म स्कूल घेतलें हांगा। तितून आमी 4 क्लासी घेतल्यो। पयल्या क्लासीन तांकां आमी सीड ट्रिटमेंट आनी कशी हळद लावपाची हेजेर पुरेपूर इन्फॉर्मेशन दिली। दुसऱ्या हितून तांकां आमी रोग आनी कीड हेजेर सगळें इन्फॉर्मेशन सांगलें। एक मिलिंद भिडे म्हणून एक आमचो ऑफिसर एक्स ऑफिसर आसा ताका हाडून हांगा आमी ताका रोगाचेर आनी किडीचेर म्हायती दिली। मागीर तिसऱ्या क्लासीक आमी जिवामृत करपाची, कारण आमी हांगा हो जो प्लॉट तुमी पळयता हो फुल्ली ऑर्गेनीक प्लॉट आसा आनी हांगा आमी जिवामृत ट्राय केलें, जिवामृताचें डेमॉन्स्ट्रेशन घेतलें आनी फूल हांगा हे प्लॉटाक जिवामृत घातलं। फूल प्लॉट आमचो ऑर्गेनीक आसा हो। जिवामृताचेर इन्फॉर्मेशन दिली आनी चवथे हेजेर आमी आयज जी आसा पळय ताका पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नॉलॉजी म्हणजे हळद काडल्या उपरांत कितें करपाचें हेजेर इन्फॉर्मेशन दिली। अश्यो आमी 4 क्लासी घेतल्यो आनी जी तुमी वरायटी पळयता पळय सेलम आसा ही हायब्रीड वरायटी आसा। एका 1 हेक्टराक म्हणजे 10,000 स्क्वेअर मिटराक 2,500 किलो लागता आनी 0.1 म्हणजे 1,000 स्क्वेअर मिटराक 250 किलो लागता आनी जे उत्पन्न तेगेलें म्हटलें जाल्यार 2,000 किलो सुमार येता।